मर्डीवाडा मोरजेच्या मुखेल रस्त्याची सध्या चाळण जाल्या। रस्त्याचेर व्हडा प्रमाणात फोंडकुलां पडल्यात। ह्या पयलीं ही फोंडकुलां थळाव्या सरपंचान भरून काडिल्ली, मात आतां परत रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्यात। हाचे खातीर हांगा अपघाताचें प्रमाण वाडपाक लागलां। लागून तो खड्डो परत हें जालो आनी तो खड्डो इतको व्हडलो जाल्लो आसा की आतां तो एकदम धोपारभर जाला। आनी राती जवळ जवळ 12 सुमार आमकां कसलो तरी व्हडलो आवाज येयलो म्हणून आमी उठले जाल्यार हे खड्ड्यासून सामके म्हाज्या घरा कडेन येवन 4 जाण पडले। आमी मागीर बेगोबेग उठले, आमची भुरगीं उठली आनी पळयल्यार जी रक्ताचे सामके पांय बी फुटलो हेजो आनी ताका आमी मागीर बँडेज लायली। ताका लायता म्हणसर आणखी जो एकटो येयलो दुसऱ्या स्पिडीन तो समतो रस्त्याच्या मदीं पडलो आनी बेशुद्ध जालो। मागीर ताका पाणी लायलें। आतां सांगपाची म्हटल्यार कितें आसा, रस्तो हे जालो आसा आनी ही जी गाडी जी आसा ती जवळ जवळ खूब दीस जालेले आसा पार्किंग नो सामकी मदीं, ताका लागून लोक खड्डो वांटोवपाक ते सायडीसून वयता। ते हांव मागता की ही जी गाडी आसा किंवा रस्त्याचे मदोमद जे गाड्यो पार्किंग करता ताका लागून खुबशे घटना घडटा। 4 दीस जाले अशीच कोणी तरी म्हाज्या तुळशीचेर अशीच गाडी मारली आनी कोण तरी पळलो। ते मागता की बेशिस्त वाहने पार्किंग करता तेंचेर सरकारान कारवाई करची। आनी हो जो खड्डो पडलो हो जो मे म्हयन्यात पडलो, हांवें PWDके सांगलेले तेजेर कांयतरी उपाय करा म्हणून। तेन्ना जर सारको केल्लो मे म्हयन्यात जाल्यार आयज ही घटना आयज दिसान दीस घटना घडत आहा। जवळ जवळ म्हाका दिसता दिसाक कमीत ते 6-7 जाण तरी पडटा दिसाचे। थोडे रातचे कितके पडटा आमकां आवाज जाल्यार कामी येता।